मुरगांवान नगरपालिकेचो परवानो घेयनासतना बेकायदेशीर दुकानां घातल्यात। कांय जाणांनी नगरपालिकेचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेन तांच्या विरोधात कारवाय चालू केल्या। बुधवारा मुरगांव पालिकेन पालिके कडल्यान ट्रेड परवानो घेवंक नाशिल्ल्या व्हडा प्रमाणात मुरगांव पालिका वाठारांत दुकानांक कुलूप मारला। मुरगांव पालिकेन बेकायदेशीर दुकानांचेर कारवाय करतकच मुरगांव पालिकेन दुकान चलोवप्यांनी नगरपालिकेचो कर भरपा खातीर गर्दी केल्या। म्हाका दिसता एक 3 म्हयन्यान रेगुलर करपाक जाय, कित्याक लागून आमच्या लोकांक याद जायना आपलो टॅक्स पे करपाक जाय। जे आपूण शॉप चलयता म्हाका दिसता ते आपण हाऊस टॅक्स पे करपाची गरज आसा, तीच आमच्या लोकांक याद जायना। तेका लागून हो ड्रायव्ह चालू केला आमी। खुबशे म्हाका दिसता हाऊस टॅक्स 5 करोड आमचे आउटस्टँडींग आहा वास्कोन। तशेंच आमचे ट्रेड लायसन खूबशीं शॉपां आसा वास्कोन, ती विथआउट ट्रेड लायसन चलता। आमी कालच्यान ड्रायव्ह चालू केला। काल आमी 5 शॉपां सील केलेले आसा। इवन आयज आमचे इन्स्पेक्टर सायटीर गेल्या। इवन तेंच्यांनी आयज 2-3 शॉपां सील केल्या म्हणून हांवें रिपोर्ट घेतलेलो आसा। तशेंच हांगा म्युन्सिपाल्टीनूय ही बरी गजाल आहा की रश पडलेली आहा आपलो टॅक्स भरपाक। लोकांक ही खंय तरी एक बरें जाता की म्युन्सिपाल्टीक खंय तरी फायदो जाता आनी तेंचे आउटस्टँडींग आहा ते आमी रिकवर करूंक शकतात।